नेहेमियाच्या पुस्तकांतले वाचप. 7वो म्हयनो आयलो तेन्ना सगलो लोक सांगता मेळून उदकात वारा मुकल्या मैदानार एकठांय जालो आनी तांणी सर्वेस्परान इस्रायेला पासत दिल्ल्या मोइसेच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक हाडूंक शास्त्री एज्राक सांगलें. 7व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक एज्रान धर्मशास्त्राचे पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांत दादले, स्त्रियो आनी समजून घेवंक शकतले सकड आसले. उदकात वारो मुकल्या मैदानार उबो रावन एज्रान सकाळीं थावन दनपार पर्यंत दादल्यांक, स्त्रियांक आनी समजून घेवंक शकतल्या सकटांक धर्मशास्त्राचे पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांन धर्मशास्त्राचे पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री एज्रा ह्या पासत केल्ल्या रुखाडाच्या एका पिठाचेर उबो रावल्लो. ताच्या उजव्याक मत्तितिया, शेमा, अनाया, उरिया, हिल्किया आनी मासेया उबे रावल्ले. ताच्या दाव्याक पेदाया, मिशाएल, मल्किया, हाशूम, हशबदाना, झेकारिया आनी मेशुल्लाम उबे रावल्ले. सगळ्या लोकांना पळय सारके एज्रान पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या प्रास उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेन्ना सगलो लोक उबो रावलो. एज्रान सर्वेस्पराची वर्थ्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांन आपले हात वयर उबारून झाप दिली, आमेन, आमेन. उपरांत तांणी सर्वेस्परा समोर धरणीर साश्टांग सरपटून ताका नमस्कार केलो. जेशुवा, बानी, शेरेबिया, जामीन, आक्कूब, शाबेताय, होदिया, मासेया, केलिटा, अजारिया, जोजाबाद, हानान आनी पेलाया ह्या लेवितांनी लोकांक धर्मशास्त्राचो विवर दिलो. लोक आपल्या जाग्यार रावल्लो. एज्रान देवाच्या धर्मशास्त्राचे पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें ते सगळ्यांक समजोवचे खातीर ताचो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहेमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री एज्रान आनी लोकांक शिकोवन दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मानाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात. कित्याक सगलो लोक धर्मशास्त्रांची उतरां आयकून रडतालो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वोसा व्हड जेवण करा आनी मधुर पिवान घेया आनी कांय तयार करूंक नातलेल्यांकी थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचे बोळ. लेवितांनी लोकांक समाधान करून म्हळें, शांत रावा, कित्याक आयचो दीस पवित्र आनी तुमी कंतिश्ट जावंक नजो. उपरांत सगलो लोक जेवंक, पियोंक, खाण वांटूंक आनी व्हडा संतोशान संभ्रम चलोवंक गेलो. कित्याक तांकां विवारून सांगल्या उतरांचो अर्थ तांकां समजल्लो. देवाचे उतार हें. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हाचे उपरांत सोम्यान आनी भावे 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेकान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वाकटामध्ये शेळयांक धाडले बरे हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं, बुथी जावं, वानो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकी सालाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकताना पयले अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्ले खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो.
देखून घरा मेची नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आणि लोक तुमका येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय असलेल्या पिडेस्तांक घून करा आणि देवाचे राज्य तुमका लागीं पावला म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमका येवकार दिना जायत जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी फाफुडतां. तरी पूण देवाचे राज तुमका लागीं पावला म्हूण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगता, जडतेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकुळटी त्या शहराक मेळची ना. देवाचे उतार हें.